ताळगाव भुतवाडी वाठारात नाल्यातले सिवरेजीचे उदक शेतांनी घुसून शेतां काबार जाल्यात। तांबडी भाजी, भेणे, मिरसांग, पालका सारकेली शेतकारांची जाल्ली पिकावळ काबार जाल्या। फाटले 3-4 दीस जाले हो प्रकार जाल्ला। शेतकारांनी विषय महापालिका, पंचायत आनी तलाठ्या मेरेन पावयलो, मात फक्त इन्स्पेक्शनां चल्ल्यात। उपाय करपाक कोणूच कांयच हालचाल करिना। शेतकार म्हणटात शेतां, भाजी काबार जाल्यात, आतां लुकसाण भरपाय तरी दियात। एके वटेन सरकार लोकांक शेतां भाटां रोयात म्हणटा, मात रोयतल्यांक वालिना। पळयात रिपोर्ट। हांव हांगासर आतां खूब वर्सां शेतांनी रोवन खातालें आनी केन्नाच अशें उदीक आमकां येवंक ना आसलें। हें फर्स्ट टायम आमकां उदीक येयलां आनी आमकां खूब लुकसाण जालां। म्हाका आतां हांव दिसाक 500 रुपयांचे भेणे विकतालें आनी तेजे भायर तांबडी भाजी आसा, पालक आसा म्हाजी, मागीर हें मुळो आसा, मिरसांगो तर गेल्यो। आतां अंदूच्या वर्सा मिरसांगो ना आमकां। वास मारता उदकाक आनी आज घातल्यारूच आज खरपता आनी आतां बीन पांय बीन खाज येता पळय। आमी हेज्या पयलीं सगळ्यांक सांगलेलें। पंचायतीर तलाटी येवन पळयलो, तलाटी निघून सांगलें, इंजिनियर येवन गेले हांगासर, तरी पूण आमच्या हांगा कांय करूंक ना। आनी ह्या वर्सा आमकां सामकें चड उदक जालें। पयरूसून सांगलें आमी, तेज्या पयलीं येवन सांगलेलें तांकां की आमकां उदक येता अशें आसा म्हणून, पूण हें करिनासलें। ह्या वर्सा सामकें वयर पावलें उदक। पंचायत तर कांयच करिना। पंचायतीन 2-3 फावटी येवन तलाटी घेवन हाडून दाखयला आमी सगळ्यांक हाडून दाखयलें, पूण आमकां कोणीच पळोवंक ना। सरपंच घेवन गेल्या, तलाटी येयल्या तेज्या वांगडा। तो म्हणटा दर्याचें उदक म्हणटा। दर्याचें उदक हांगा येतलें जाल्यार हार आसूंक जाय न्हू दर्याचें उदक। हें हार ना, हेका मात हाज, हेका बुड्डाता सगळें, वास मारता हेका घाणीचो। आमी वचन थंयचेर तें उदीक धांवन येता। गोंयांत फक्त दाबोळी विमानतळ उरचो हीच तृणमूल काँग्रेसीची भूमिका। चर्चिलाचे मोपा विरोधी भूमिकेक पार्टीचो पुराय तेंको आसा अशें टीएमसीचो राज्यसभा खासदार डेरिक ओब्रायनान स्पश्ट केलां। चर्चिलाचेर आशिल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचेरय तो उलयलो। तो म्हणटा तृणमूलाच्या संसदीय समितीन अभ्यास करूनच उमेदवारांक तिकेटी दिल्यात। चर्चिल आनी डेरिक पणजे मिडिया कडेन उलयलो। Putting that airport in Mopa is going to mess up South Goa, and I'm very delighted actually to tell you that our candidate has our full support. Please understand, when we choose a candidate, we have all information what is available with us, and after that this is a decision taken by the All India Trinamool Congress Parliamentary Committee. ब्रेस्तारा वास्को जाल्ले चर्चिलाचे सभेकूय डेरिन ओब्रायन आयिल्लो। ताणें ममता बॅनर्जीचे राजकीय गणित उलोवन दाखयलें। तो म्हणटा स्पश्ट बहुमत खंयच्याच पक्षाक मेळचें ना। सरकार घडोवपाची चावी ममता कडेन आसतली। काँग्रेस बीजेपीक निमणे ममताच लागतली। काँग्रेसीची बीजेपी कडेन सॅटिंग चल्ल्या। कुठ्ठाळे पोट वेंचणुके सावन ही गजाल चल्ल्या म्हणून चर्चिल उलयलो। तुका तर जाय तिकेट म्हाका दी, हांव फॉर्म भरतां। बेरे जाल्ल्या भाशेन गेले, सगळ्यांच्या लागीं फिक्सिंग जालें आनी रेमंड बाबडो रिजायन जालो आनी खोडतालीचें सीट हा लोपो जाले। पारीकार फुल्लो 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 आसलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आदलो मंत्री आनी उटाचो फुडारी प्रकाश वेळीपान अपक्ष उमेदवार गोविंद गावडेक तेंको जाहीर केला। शिवसेनेच्या स्थानीय लोकाधिकार समितीने गावडेक तेंको दिवपाचें थारायला। वेंचून आयल्यार बायलां खातीर खासा सुरक्षा वेवस्था करपाचें उतर गोविंदान ताच्या वेंचणूक जाहीरनाम्यांत दिलां। दक्षिण गोंयचो अपक्ष उमेदवार गोविंद गावडेन आपलो जाहीरनामो शुक्रारा जाहीर केलो। महिलांचे संरक्षण आणि त्याचे सबलीकरणाचेर म्हजो एक फोकस आसतलो आणि इतर इश्यूज म्हणल्यार इफेक्टिव्ह इम्प्लिमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट, रिस्टोरेशन ऑफ लीगल मायनिंग, सॉल्विंग द इश्यूज ऑफ कुमेरी फार्मर्स आणि जे प्रशासन म्हणटा ते आमच्या दारान ते फाटले कितल्योश्यो स्किमी ज्यो केंद्र सरकाराच्यो आसात त्यो प्रत्येकाच्या दारान पळोवपाचो म्हजो हो यत्न आसतलो। आदलो मंत्री प्रकाश वेळीपान गोविंद गावडेक तेंको दिला। गोविंद गावडे हे युवकांचे प्रतीक, म्हाका दिसता आज ताका संदी मेळपाक जाय आनी म्हणून तेजे ह्या विचाराक प्रभावीत जावन म्हाका दिसलें की ह्या वेळार ताका पाठिंबो दिवचो। एक स्वतंत्र गोंयचो एक नागरीक असल्या कारणान म्हजो पाठिंबो ह्या वेळार गोविंद गावडेक तांकां जाहीर करता आसतना उमेद जाता। शिवसेनेच्या लोकाधिकार समितीनूय गोविंद गावडेक तेंको जाहीर केलो। जी युती आसा शिवसेना आणि भाजपाची ही महाराष्ट्रा पुरती आसा, इतर स्टेटीन त्याचे लागू जायना।
आणि गोंयांत तेचे काही देणे घणे ना. आम्ही शिवसेना प्रणित स्थानीय लोकाधिकार समिती तांचे बरोबर आसा आनी हांव सगळ्या दक्षिण गोंयच्या लोकां कडेन मागतां आनी तांच्या समाजाच्या लोकां कडेन की तांणी ताका फूल सपोर्ट करचो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नायक. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.